दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. जेरुसलेमांत आसलेल्या पवित्र सभेचेर आड एक व्हड पिडापीड सुरू जाली आनी सगळीं दोन दोत मात भायर रावन जुदेयांत आनी सामारियेंत शिंपडलीं. भक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक निकिपिलो आनी ताचे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सभेचें निसणटण करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बंदखणींत घालतालो. पूण शिंपडलेलीं ती जोडी मळी शुभ वर्तमान शिंपडायत गेली. असो फिलीप सामारेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. तांच्या विस्मितांची खबर आयकून वो आपणा खाशा ती पळयली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश पोरजेन एका मनान मानून घेतलो. जायत्या देंवचार बसलोल्या थावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ जाण जाल्लीं आनी थोडी बरी जातालीं. हाका लागून त्या शारांत व्हड खुशालकाय वसताली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोंक आडलूंक दिले नात. जबाब. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारला. ताची वाखाणणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. पृथ्वीवेल्या समेस्त मनशांनो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. हांव सर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंचेक म्हणलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडले शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलों. तीं सगळीं देवान शिकयलेलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्यांचे बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना खेल्लो आनी ती मरून गेलीं.
पूण हो आसा स्वर्गांत हांव देंवलोलो उंडो, कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. बापान म्हाका धाडला आनी ताणें कोणाक म्हजेशी येवंक जायना. जॉन 6:44. नियाळ आकादार. एक दीस एक भुरगें वेळेर चलतना एक शिंपयेक पळोवन ओडो घालता. लारां व्हडल्यान आवाज करतालीं. तरी आसतना तें भुरगें ते शिंपये वाटेन वेता. कसलीच बडाय करूंक त्या भुरग्याचीं पावलां नासलीं. परतेंच जाल्यार आपल्या मनाक आनी दोळ्यांक आकर्शीत करतल्या वस्तूंक तें पळयोवन फुडें वेता. जेजू आयज आपले वाटेन ओडून येवपाक बाप तांकां धाडल्या बगर हें काम जायना म्हूण सांगता. बावाट रोखडोच किल्लो ना, वो भितरले भितर आपशींच जागो ना. ताका काळजीदारपणाची गरज आसा. कसलें काळजीदारपण? दिसनासलेल्यो वस्तू देवा कृपेन आनी आदारान आमच्या जिवितांत घडटल्योत म्हूण. ओडून हाडचे खातीर पयलो देव आपूण फुडें सरता. सवस्कायेन आमच्या काळजांनी आपल्याक सोदपाची आनी मेळपाची भूक घालता. जेजू आपुणूच तो सोर्गींचो उंडो म्हणटा. पोरचेक पुरावी जाय, मिलाग्री दिश्टी पडलोल्यो जाय. जेजू तांकां आनी आमकां जिविताचो उंडो जाता. सोत मानप फकत समजणी घेवप न्हय, पूण घडटा तें भावार्थान मानून घेवप. सगलें बरें आनी आमच्या आत्म्याक जाय आसलोली वस्तू देवा कडसून येतात म्हूण खात्रेन जियेवप. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आव्हानांनी लेगून हांव जेजू वाटेन आकर्शीत म्हणजे एट्रॅक्टेड जावया.